सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दी. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे एक खेरीत मिसाचे भेटेन. आयज आमची 22 जाण ल्हान सुपुल्लीं भुरगीं पयले फावटी जेजूक कुमन्यावाच्या रुपान आपल्या काळजान घेतात. व्हडलो दीस आमकां. आनी आयज आमी बोंपाट सायबिणीची परब मनयता. हे परबेच्या दिसाक ह्या आमच्या भुरग्यांक पयलो कुमन्याव फावो जाता तेन्ना देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया, एकामेका पासत मागुया. आमची बोंपाट सायबिणीची कॉन्फ्रार आसा आनी ताचे वांगडी आसा तांचेर सगल्यांचेर तांच्या गोराब्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमच्या फिरगोजेच्या 400 वर्साचे सोमरमणेची आमी तयारी करूंक वेता तेन्ना हे तयारेचेरूय देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. शेनोया अब्रांची सायज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचे फिरगोजे पासत बो करून ह्या दिसांनी आमची नवी फिरगोज गवंडीक सभा घडून हाडपाक तयारी चालू आसा. ही तयारी करतल्या सगळ्या वांगड्यांचेर वेंचून काडलेल्या वांगड्यांचेर तशेंच तांकां तयारी करूंक आदार दितल्या रिसोर्स पर्सन्स जे येतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची मागणी सगळी देवा मुखार उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आयज व्हडल खुशालकाय आमी हाजी जावन आसा कित्याक आमची 22 भुरगीं पयलींच पावटीत पवित्र कुमन्यावान जेजून आपल्या काळजान घेवंक तयार आसा. आखें वरोस भर आमी आनी तेचे आखें कुटुंब आपल्या भावार्था विशीं जायते शिकले आनी देवाचो मोग खास तरेन अणभवलो. आयचो विशय जावन आसा जेजूक आमची काळजान घेवंक जेजू भाशेन मोगाचें दूत जावन या. आमचें जिवीत एक रितो उदकाचो पेलो जावन आसा. देव आपल्या मोगान हो आमचो रितो पेलो भरता. आमच्या आवय बापायन वरवीं भाव भयणी वरवीं देव संदेशकाराक वरवीं इश्टा वरवीं आनी खास तरेन पवित्र मिसाचे भेटेर क्रिस्त प्रसादाक वरवीं जेन्ना आमचो पेलो देवाच्या मोगान भरता तो मोग व्हांवून वेता आनी आमी तो मोग दुसऱ्यांक दिवंक पावता. आमच्या उतरांनी कोण्यांनी आनी जिवितांतल्या वागणुकेंतल्यान देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक आयज आमकां सगल्यांक उलो. तशेंच आयज आमची फिरगोचेंत बोंपाट सायबिणीची परब आमी समोरता. आंकवार मारे आपल्या जिवितान देवाच्या मोगान भरून दुसऱ्यांक तो मोग वांटूंक पावली. तर आयज तिची विनवणी आमकां मागुया. भाव भयणीनो हे ल्हानशे सुपुल्ले रितीन खुणां दाखोवन आमचे मुखार आमी आयची ही परब तशेंच आयच्या ह्या समरमणेन वांटो घेवपाक सुरवात करता. देवाक आर्गां दिवया आनीक एक पावटी सगल्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यां पासत. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी फावो ते परी वांटो घेवन सगल्यो आमच्यो चुकी ओळखून घेवन देवा लागीं बोगसणें मागुया.
umbrella by not recognizing and repenting of our sins. Our pride has become an umbrella, stopping the love of Jesus from reaching us. We then resort to the pleasures of the world to fill our glasses. सो तरी आमी आमची पाटकां बांदून घेन्ना तेन्ना आमचें घर एक सोतरी भाशेन जाता आनी जेजूचो मोग आमकां मेलूंक आटकोल जाता. तेन्ना आमचो पेलो बरोवंक आमी संवसाराचे कुशालकाय फाटल्यान वेता. सोम्या काकोतकर. सोम्या काकुतकर. Broken glass. By failing to recognize our bodies as vessels of Jesus' love, we have used our bodies like broken glass to destroy, cause violence and disharmony around us, and have not used them to love and serve selflessly like Jesus. जेन्ना आमी आमची कूड जेजूचे मोगाचें आयदन म्हूण मानून घेयना तेन्ना मोडलोल्या ग्लासा भाशेन आमी जाता आनी दुसऱ्याक दुखयता आनी पिडापीट दिता आनी आमची कूड जेजू भाशेन दुसऱ्यांक मोग सेवा करूंक वापरना. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकुतकर. Dirty water. By our thoughts, words, and actions, we have often caused pain and hurt to those around us. Instead of being angels of love, we have spread pain. मॅडम उदो आमची चिन्नां उतरां आनी कन्ना वरवीं आमी जायतेच फावटी दुसऱ्यांक दुखयना. मोगाची दूद आमचे बोले आमी दुखाचो संदेश दिला. सोम्या काकुतकर. सोम्या काकुतकर. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. ह्या आमच्या चुपुल्ल्या भुरग्यां पासत आनी आयज बोपाट सायबिणीची परब आमी मनयता आसतना कुशालकायेन देवाचे दिनवास आठोवया. Shanti, Kachaisha, Sonsari. So despora, Deva, Surgisha Raya. So Turveda, Deva Baba, Deva Baba. Ami tuka namaskar kortam. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दूर वैभवा पासून आमी तुका पाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता आपाच्या एकल्या Deva, Deva,
प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें बागेंत आंकवार मरेचे आंकवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासणाच्या सुखाचें इनाम दिलें. तिचे उदेशी तुजो पूत जिविताचो रोचणार आमचे मोदें आयलो, तर तिचे माये मोगाचे विणवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. दुसऱ्या समोर्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइसेसान आपले पोरजेक सांगलें, तुमचो सर्वेस्पोर देव तुमचे मदलो तुमच्या काश्या भावा भितरलो मोजे असलो एक प्रवादी उठतलो. ताका तुमी आयकूंक जाय. तुमीच ओरेब दोंगरार सोबेच्या दिसा तुमच्या सर्वेस्परा देवा कडेन मागलोलें. तुमी म्हणलें, आमच्या सर्वेस्परा देवाचें उतर आनीक आमकां आयकूंक दिवं नाका. न्हय म्हूण ह्या व्हडल्या आगड्याचेर आमचे दोळे आनीक पडूंक दिवं नाका. ना तर आमी मरतल्यो. आनी सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, तांणी म्हणलें तें सगळें खरें. तांकां तांच्याच भावांतलो तुजे सारको हांव एक प्रवादी सांगतलो. म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता तें कोण आयकना जायत जाल्यार ह्याच पासत तो म्हाका जबाबदार जातलो. पूण हांवें सांगूंक लावूंक ना तें म्हज्या नांवान सांगूंक फुडें सरत वो दुसऱ्या देवांच्या नांवान उलोयत तो प्रवादी मरतलो. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. आज तोरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. आज तोरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. जबाब. आज तोरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिन वासुया. तो तीर खोडप आमचे तारण, ताका वाखाणुया. जबाब. आज तोरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सोरपोट पडया ताचे मुखार, तो येतलोच आमचो देव. आमी सगळीं ताची परसां चोरवाक वेल्यो शेळयो. जबाब. आज तोरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा, चितान आयकूंक काळजांत दवरूंक सगळीं आयती
सभा आस्तोरी ताचो ताळो तुमी आयका, तुमची कालसां दारूण करूं नाका. मेरी बागांनी अरण्यांत मासा केले तोशे, तुमची कालसां फातरां वरी दारूण करूं नाका. सभा आस्तोरी ताचो ताळो तुमी आयका, तुमची कालसां दारूण करूं नाका. बागेऊन पावलून कुरीतकारान बरयले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनू, हुस्के मेकली तुमी जेतली म्हाका जाय. लग्न जावंक नासलेल्या दादल्याक सोम्याचे वस्तूचो हुस्को आसा. आपूण सोम्याक कसो मावतलो हाचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराचे वस्तूचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी असो तो आपणाचेच भितर दोशी ओडटा. तशेंच एकी लग्न जावंक नासलेल्या बायलेक वो एकी आंकवारी सोम्याचेंच म्हणलां, कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावंक वावुरता. पूण लग्न जाल्ल्या बायलेक ह्या संवसाराचें पडना, कित्याक आपूण आपल्या पतीक कसो मावतलो हाचो तिका हुस्को. फकत तुमच्या आदावाक सकत फावो ती परी जावचे खातीर आनी तुमी सगळ्या काळजान सोम्याची भक्ती करचे पासत ह्यो वस्तू हांव तुका सांगता. देवाची उतर हे उद्गार. Sorvespo तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भुरग्यांनी सगळ्यांनी हात जोडचे. जेजू आनी ताचे शीस काफारनांव पर्यान गेले आनी सोनवार पावतूच जुदेवांच्या देवस्थानान भितूर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकोवणी विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्र्या भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार
तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारली म्हणून नाजरेताच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणा, देवाचो भक्त. पूण जेजून ताका धमकायलो म्हणून ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सोर. आनी मेडो आत्मो ताका फोडफोडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हे आनी कितें नवी शिकोवणी आनी अधिकाऱ्यान दिलोली? मेड्या आत्म्याक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेंच गालिलियाच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महानी वाखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भुरग्यांनो, आयज तुमी जेजूक घेतात. आर यू हॅपी? व्हेरी हॅपी काय लिटल हॅपी? व्हेरी हॅपी, व्हेरी गूड. जाल्यार शुक्रारा दिसाक तुमी पयलें कुमसार केलें तुमच्या आवय बापाय बरोबर, फर्स्ट कन्फेशन. आनी आयज तुमी जेजूक घेवपाक तयार आसा. जेजूक हे भाशेन घेवन तुमी कोण जावपाक सोदतात? हाव मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बिकम सेंट्स? कितले जाणांक सांत जावपाक जाय? हात वयर काडचो. हाव मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बिकम सेंट्स? सांत कितल्यांक जावपाक जाय? सारकें वयर काडा, सगल्यांक दिश्टी पडपाक जाय. ओके, व्हेरी गूड. थोड्यांक सांत जाल्यार तांकां वेनरेट करपाक जाय, देखून थोडीं जाणां सांत जावपाक सोदिना. आवय बापायनो, तुमचीं भुरगीं सांत जाल्लीं तुमकां जाय? कितले आवय बापायंक जाय तुमचीं भुरगीं आयज कुमन्यांक घेता सांत जालोलें? हात वयर काडात. थोडे बापूय चिंततात, हांवूच सांत जालां काय म्हज्या भुरग्यांक आनी सांत करपाचें? वय, आवय बापायंक जाय सांत जालोलीं आपलीं भुरगीं. इसलीच एक आवय आपलो भुरगो सांत जालोली ताका जाय आसलें, आनी ह्या भुरग्यान 7 वर्सां आसतना कुमन्यांक घेतलो. एट द एज ऑफ 7 years. कितलीं इयर्स? 7 years. तुमी कितलीं इयर्स जाले आतां? हाव ओल्ड आर यू? 7. ओके, 7, 7.5, 7, 7.5 जाल्या वर्सां. आनी आतां तुमी कुमन्यांक घेता. तुमचेच भाशेन आसतना एका भुरग्यान कुमन्यांक घेतलेलो, ताचें नांव कार्लो आकुटीस. बरेंशें नांव. कितें तेजें नांव? कार्लो आकुटीस. आवय बापूय तुमी वळखतात कार्लो आकुटीसाक? वळखतात? भुरगीं वळखतात? हू इज कार्लो आकुटीस? कार्लो आकुटीस इज द लेटस्ट यंग सेंट. भुरगो सारको. यंगस्ट सेंट. यंग सेंट, जस्ट 15 वर्सांचो. तेच्याहून आनीक मातशे धाकटे आहात, पूण आयज तेंची खबर करची न्हू. जायते सेंट्स जे आहा न्हू भुरग्यांनो, ती तुमचे भाशेन भुरगीं आसतना सावन सांत जालीं. आनी एट द एज ऑफ 7 years तेणें जेन्ना कुमन्यांक घेतलो, तुमचेच भाशेन हे भाशेन तयारी करून आनी कुमसार बीन करून कुमन्यांक घेतल्या उपरांत एक दीस पासून तो म्हणटा केन्ना मीस चुकोवंक ना. ऑलवेज केम टू द टॅबर्नेकल. टॅबर्नेकल हूंय आहा? म्हज्या फाटल्यान आहा. टॅबर्नेकलान कोण आहा? जिजस. सो जिजस हिंगा टॅबर्नेकलान आहा, सोदां ताका मेळपाक जाता. जिजस इन द ब्लेसड सॅक्रमेंट. आनी कार्लो आकुटीस तुमचे भाशेन कुमन्यांक घेतल्या उपरांत ही यूज टू कम टू द ब्लेसड सॅक्रमेंट. आनीक कुमन्यावा दिसाक तेणें धाकटेंशें मागणें केलें. ही सेड, आयज तुमी कितें म्हणटली ती म्हाका खबर ना, वॉट यू आर गोईंग टू से. इफ यू वॉन्ट टू से लायक कार्लो आकुटीस जाल्यार लिसन टू मी. ही सेड, जिजस इज माय बेस्ट फ्रेंड. कितें म्हणलें? जिजस इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड युकरिस्ट इज माय हायवे टू हेवन. जेजू म्हजो सगळ्यांहून व्हडांतलो व्हड, बऱ्यांतलो बरो इश्ट आनी पवित्र मिसाची भेट म्हजी हायवे. खूंय वचपाक? स्वर्गार वचपाक. तुमकां स्वर्गार वचपाक जाय?
You want to go to heaven? Okay, so which is the highway? Carlo Acutis took this highway of Holy Eucharist आणि गेलो स्वर्गार चू करून. सो तुमकांय जरी तर वचपाक जाय, आयज तुमी कार्लो आकुटिसा भाशेन कुमन्याव घेतल्या उपरांत से टू युअर सेल्फ, जीजस इज माय बेस्ट फ्रेंड अँड होली युकरिस्ट इज माय हायवे टू हेवन. आवय बापाय न्हू, हें तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिकोवपाक जाय. कार्लो आकुटिसाची आवय आंतोनिया साल्जानो ती करीत भाशेन आपल्या पुता विशीं म्हणटा, धाकटो आसतना तो मागतालो आपल्या लागीं आपणाक ह्या जाग्यांचेर व्हर. भोव करून ही वॉज इंट्रस्टेड इन व्हिडिओ गेम्स. हाव मेनी ऑफ यू लायक व्हिडिओ गेम्स? व्हिडिओ गेम्स लायक जाता तुमकां खेळपाक? ओके, मोबायलाचेर मामीचो डॅडीचो मोबायल घेवन व्हिडिओ गेम्स, व्हेरी गूड. तुमचेच भाशेन कार्लो आकुटिस लायक्ड व्हिडिओ गेम्स अँड हीज मदर सेज ऑल्दो ही वॉज व्हेरी फॉन्ड ऑफ व्हिडिओ गेम्स, कुमन्याव घेतल्या उपरांत तेणें हूंय एक निचोव केलो. थ्रूआउट द वीक आय वील स्पेंड 1 hour फॉर माय व्हिडिओ गेम्स. कितले सुमानाक कितले दीस आसता? हाव मेनी डेज इन अ वीक? 7. Out of 7 into 24 hours, he said, how many hours for video games? 1 hour. तुमी कितले दितले? Out of 7 into 24 hours, how many hours for your video games on the mobile? मामीचो डॅडीचो मोबायल दिना जाल्यार मागीर रडप. 4 काय 1? ओके, कार्लो आकुटिस said 1 hour. आख्या सुमानाक just 1 hour. Very fond of video games. And because he was very fond of video games, सांगता तेणें कितें केलें? How? He started learning computer programming. कंप्युटराचेर. ओके, आतां सगळें IT वर्ल्ड जाल्लो आहा. एवरीबडी वॉन्ट्स टू लर्न कंप्युटर्स आनी जॉब्स आर कंप्युटर ओरिएंटेड. आवय बापूय कडेन आपल्या भुरग्यांकूय इंजिनियर्स कोत्तोली आनी डिफरंट जीं कामां आहात इन कंप्युटर वर्ल्ड ती घोडी आपल्या भुरग्यांक शिकोवपाक बऱ्या बऱ्या इस्कॉलांनी, शाळांनी, कॉलेजींनी धाडटलीं. जाल्यार कार्लो आकुटिस कंप्युटर प्रोग्रामींग कोत्ता आसतना ही डेडिकेट्स हीज टॅलंट ऑफ कंप्युटर प्रोग्रामींग to his best friend. Who is his best friend? Who is his best friend? Jesus. And how? So video games ताका लायक जातल्यो, कंप्युटर ओरिएंटेड भुरगो, पूण त्यो कंप्युटर गेमींतलो कुशीन दवरून फकत 1 वर दिवन चड वरां तेणें जेजूक दिलीं. आनी एट द एज ऑफ 11, 7 वर्सांचेर कुमन्याव घेतलेलो तुमचे भाशेन. एट द एज ऑफ 11 he started cataloging all the eucharistic miracles. आख्या संवसाराक ज्यो मिलाग्री जाल्ल्यो आहा ऑफ द होली युकरिस्ट, पवित्र मिसाचे बेटेची, ती सगळीं एकठांय करपाक लागलो. आनी फायनली ही मेड हीज वेबसायट. येदो असो भुरगो 11 वर्सां आसतना तावन सुरू केलें आनी 15 वर्सां जाता म्हणल्यार ताची वेबसायट तयार. इफ यू गो टू दॅट वेबसायट टुडे यू वील गेट ऑल द युकरिस्टीक मिरेकल्स. त्यो पळोवन, त्यो वाचून आनी त्यो आयकून जायत्या जाणांचें जिवीत बदल्लां. 15 वर्सांचो आसतना तो सोंपलो. ही डायड. येदो असो भुरगो आसतना ही डायड ऑफ एक्यूट ल्युकेमिया. साल्वार करपाक जायती ट्राय केली दोतोरांनी, जावंक ना. ही डायड. आर यू अफ्रेड टू डाय? आर यू अफ्रेड टू डाय? यू वॉन्ट टू डाय? यू वॉन्ट टू डाय? नो, यू डोंट वॉन्ट टू डाय. यू वॉन्ट टू लीव? Yes. कितलीं वर्सां उरल्या? आमी just tiny 7 years old. And what, father, you are asking? You want to leave? Yes, we want to leave. Parents, you want your children to leave? You want them to die? No. Serious जालीं थोडीं जाणां, sorry. No, your children will not die. Your children will live. But they have to be given everything that is required for them to live in this world. And what is that everything? Who is that everything? Jesus. Jesus is everything that you can give to these children so that they live. आनी आपणाचे डेथ बेडाचेर जेन्ना आसलेलो, when doctors tried all the possible ways to treat him of this acute leukemia and he was supposed to go, he knew, I am dying. कोश्टवतालो तो. ल्युकेमिया म्हणल्यार भुरग्यांक बरेच त्रास जाता. ब्लड कॅन्सर जायती दूख जाता. And that time
he says to the doctor, Doctor, I am happy to die. Doctor, I am happy to die. ताणें बाडेन आपल्या कपलाक मिरी गायली, केसलो काल्लू आकुटीस. We are saying over here, we want to live, we don't want to die. And वो काल्लू आकुटीस कितें? I am happy to die. But a reason, I am happy to die because all my life, or in my life, I have not wasted a single minute doing something that will displease my God. मोरपाक हांव खुशाल. कित्याक थोडोसो जो जियेला तातून एक पासून मिनूट हांवें पिड्ड्यार करूंक ना. देवाक जें कितें दुखयतलें म्हज्या जिवितांतल्यान तें करून. आय हॅव नॉट डन एनीथींग रॉंग दॅट वील डिस्प्लीज गॉड. सो आयज कुमन्यांव घेता आसतना भुरग्यांनो, हो एक व्हडलो संदेश. हाचे पयल्या वाचपान आमी आयकलां भावा भयणीनो, हो लोक जो आहा तो भियेतालो. देव आपणा लागीं उलयत, देवाक आमी पळयत. जरूय देव तांकां तांचे लागीं येतालो, पूण परजा भियेताली. इफ वी सी गॉड वी वील डाय, इफ वी हियर गॉड वी वील डाय, अशें म्हणून हो लोक चिंततालो. तर असल्या वेळार देव म्हणटा, ओके बरें, तुमी भियेतात न्हू, आय वील गीव यू अ प्रॉफेट, अँड दीस प्रॉफेट वील टॉक टू यू इन माय नेम. म्हज्या नांवान एक हो प्रवादी तुमचे लागीं उलयतलो, अँड यू आर सपोज टू लिसन टू हिम, सिन्स यू आर अफ्रेड टू लिसन टू मी. देवाक आयकपाक भिरांत दिसता जाल्यार प्रवादी आहा. काल्लू आकुटीस आमकां आयज सगल्यांक एक प्रवादी. ताचे वरवीं भोव करून दोज वा इन द कंप्युटर वर्ल्ड, दोज वा इन द डिजिटल वर्ल्ड, गॉड इज टॉकिंग टू एवरी वन थ्रू दीस प्रॉफेट. काल्लू आकुटीस ताचें नांव, अँड ही इज डिक्लेर्ड अ सेंट, सेंट काल्लू आकुटीस. जाल्यार देव जेन्ना उलयता तेन्ना भुरग्यांना आमी आयकपाक जाय. आनी तुमचे लागीं देव उलयतलो तुमच्या आवय बापाय वरवीं, थ्रू युअर पेरंट्स गॉड इज स्पिकींग टू यू. आनी पेरंट्स, गॉड इज स्पिकींग टू यू थ्रू युअर चिल्ड्रन. तुमच्या भुरग्यां वरवीं देव तुमचे लागीं उलयतलो. थोडे पावटी कडेन समजचें ना, अरे हें विजडम हेंकां कशें येयलें, वॉट आर दे सेयींग, पाय हांव माय हांव आनी हें म्हाका शिकयता, हें दिनशीं भुरगीं. गॉड, इफ ही चुजीस देम टू बी अ प्रॉफेट फॉर यू, लिसन टू देम. सो भुरग्यांनो, आवय बापायचें सदांच आयकपाक जाय, आनी केन्ना केन्ना पादविकाराचें आयकपाक जाय, देवाच्या नांवान तुमकां सांगता तेन्ना. जाल्यार हें सगलें आमकां भुरग्यांक फावो जावचें पासत. इफ यू वॉन्ट टू से लायक काल्लू आकुटीस दॅट ही इज माय फ्रेंड एंड युकरिस्ट इज माय हायवे टू हेवन, येयात मिसाक. आयज तावन मिसाक येवपाक एवरी ऑपॉर्च्युनिटी दॅट यू गेट, कम फॉर मास, कम फॉर द एडोरेशन विथ युअर पेरंट्स. धरून ओडून हाडा तांकां टायम मेळना जायते पावटी, बट मेक देम कम अँड दे वील हॅव टू कम बिकॉज यू आर प्रॉफेट्स लायक काल्लू आकुटीस. ती आयकतलीं, आवय बापूय आयकतलीं न्हू. या म्हणलें जाल्यार फॉर एडोरेशन ती येतलीं. ओके, रिमेंबर दॅट दे वील लिसन टू यू. गेट देम फॉर एडोरेशन, यू कम फॉर एडोरेशन, यू कम फॉर युकरिस्ट. सकाळीं मिसाच्या वखदार तुमकां इस्कॉलाक धांवपाक जाय, बट इफ यू गेट अ हॉलिडे, make it a point to get up that day and come for mass. कित्याक तुमचो बेस्ट फ्रेंड हिंगा तुमकां मेळटलो. आनी काल्लू आकुटीस सेड अनदर ब्युटिफूल थिंग. आयज दुसऱ्या वाचपान काय बरे भाशेन वाचलां, ल्हान भुरगें तें बरे भाशेन वाचलां. जीं कोण काजार जायनात, आंकवार आसात, तांकां सोमयाचें पडलां. दे आर बॉदर्ड अबावट द थिंग्स दॅट प्लीज द लॉर्ड. जेजूक जें कितें आवडटा तें करपाक. जी कोण लग्न जाल्यार बायल आहा ती आपल्या घोवाक खुशाल करपाक सोदता, घोव आहा तो आपले बायलेक खुशाल दवरपाक सोदता. आनी भुरगीं गडये पडयतात वय. पूण जी कोण तुमी आंकवार आहा भुरगीं, काजार जावपाक जाय तो तेंप आहा तुमकां, येदनाच चिंतनाकात काजराचें. बट नाव एट द एज ऑफ 7 years, डू द थिंग्स दॅट वील मेक युअर लॉर्ड whom you are receiving very very happy. तो प्लीज जावपाक जाय तुमच्या जिविताचेर. तर जीं कोण भुरगीं आसात तांकां सोमयाचें पडलां. आनी हें सोमयाचें पडलां तें कशे भाशेन करचें, हाव टू डू इट, युअर पेरंट्स वील टीच यू एवरी डे, एंड दे वील ऑल्सो लर्न वीथ यू. ह्या दिसांनी तुमी कुमसार जावपाची तयारी करता आसतना दोतोन शिकल्यात तेन्ना तुमकां शिकोवचे पासत थोडी आवय बापूय दोतोन शिकल्यात, रिवायज जाल्या तेंची दोतोन पोत्तून. काय बरें. तुमचे बराबर
कुमसार जाता आसतना दे हॅव रिवायज्ड हाव टू मेक देअर कन्फेशन. हे सगळे स्टेप्स परतून शिकल्यात ती. सो ब्युटिफूल. यू आर लायक प्रॉफिट्स टू देम. तर कार्लो आकुटीस सेड हे भाशेन सोमयाचे विशीं तुमी केन्ना भायर वताक उबी रावल्या, वॉट वील हॅपन इफ यू स्टँड इन दॅट हॉट सन? भायर वयर you will get sunburn. Okay, and Carlo Acutis said, if you stand in front of the sun, you will become brown. Okay, he did not say black and dark. He said, if you stand in front of the sun, you will become brown. Ami ashes brown waha and dark brown zatale. But when we stand in front of Jesus, when you stand in front of Jesus, you become saints. आवय बापायनो बरे भाशेन मतीन दवरा ही कार्लो आकुटिसाची उतरां. तुमचें भुरगें जरी तर तुमकां सांत जाल्लें जाय, सिंपल. ती जरी तर डार्क जाल्लीं जाय, ब्रावन जाल्लीं जाय, वता करून दवरात. ती जरी तर ह्या संवसारा भाशेन जावपाक जाय, तांकां संवसारान व्हरून दवरात. संवसारान सगल्यो वस्तू आहात आयज. एवरीथींग इज अवेलेबल इन दीस वर्ल्ड टुडे. You want your child to become worldly? Keep them in the world. Simple. If you want them to become dark, keep them in the hot sun. And if you want them to become saints, keep them in front of Jesus every time. सगल्या वेळार तांकां जेजू मुखार दवरीत जाल्यार तुमचें भुरगें सांत जातलें. आनी जस्ट लायक मदर ऑफ कार्लो आकुटीस, you will be able to proudly say, this is my child, my little saint. जुजेवाजाची आवय आनी बापूय ती म्हणटाली, आमचो ल्हान सांतुल्लो धाकटो भुरगो आसतना तुमचे भाशेन कुमन्यांव घेतला तेणें, तेन्ना ताणें आपणाक जेजूक दिल्लो. आनीक एक निमणी वस्त, वॉट ही सेड. आयज आमी शुभ वर्तमानान करीत भाशेन जेजू हे अजापान म्हणल्यार दुसरो लोक जो पळयता आयकूंक येयला, अजाप सगलीं एस्टॉनिश्ड. वाव, कितें उलयता रे तो, कितें तेची उतरां रे. एक उतर उलयल्यार देंवचार बीन गेले पडोन. ऑथॉरिटी, अधिकार आहा तेका. आनी हो अधिकार भुरग्यांनो आयज जेजू तुमकां दिता. जेजू पदवेदार, ऑल ग्लोरी इज हीज. पूण आयज ही पदवी, आपणाची पदवी घेवन तुमकां अधिकार दिता. आवय बापायक अधिकार दिता, ऑथॉरिटी दिता. आनी ही ऑथॉरिटी कित्याक? देंवचाराचेर झूज मांडपाक, देंवचाराक काडून भायर उडोवपाक. And regarding this, Carlo Acutis said, the most powerful weapon to fight the evil is Eucharist, and second is Rosary. दोन वस्तू. एक कितें? First weapon to fight against the devil म्हणजे Eucharist, पवित्र मिसाची भेट, कुमन्यांव. आनी दुसरें सेकंड पावरफूल इज Rosary. रोजरी आमचे सायबीण मायक आमी भेटयता. आयज बोपाट सायबिणीची परब आमचे फिरगोजेन आमी करता. आनी ह्या दिसाक तुमी कुमन्यांव घेतात. आनी कार्लो आकुटीस सेड अबाउट मदर मॅरी, आय हॅव ओनली वन वुमन इन माय लायफ. आय हॅव ओनली वन वुमन इन माय लायफ. सगळे पाय तुमचे आहा ते म्हणटा, वी ऑल्सो हॅव वन वुमन इन आवर लायफ. बट ही सेड, दीस वुमन इज Holy Virgin Mary. आपणाच्या आवयचे पासून उलोवंक ना तो. He said, I have only one woman in my life and she is Holy Virgin Mary. Mother of God is my woman in my life. आनी त्या पासत तेरसाचे मागणेक उत्तालो. आनी लास्ट सेंटेन्स, he said, Rosary is the shortest ladder to heaven. कितल्या जाणांक स्वर्गार वचपाक जाय? हें भुरग्यांकूच न्हू, आमकां सगल्यांक जांकां स्वर्गार वचपाक जाय, शॉर्टस्ट लॅडर जाय स्वर्गार चडपाक. कित्याक वी थिंक दॅट स्वर्ग वयर आहा म्हण, हेवन इज अप देर. ओके, फॉरगेट अबाउट द प्लेस एंड लोकेशन, बट वेन वी सी अप, इट इज हेवन. सो स्वर्गार वचपाची लॅडर, द शॉर्टस्ट लॅडर इज रोजरी. जाल्यार आवय बापायनो, कांय कारणाक लागून जरी तर तुमची शॉर्टस्ट लॅडर काडून कोणशाक दवरलेली आसा, get it back. If you want your children to go to heaven, if you want them to reach to heaven, and तेंचे बराबर तुमी तेंच्या पांयांक धरून वयर वचपाक जाय, शॉर्टस्ट लॅडर तुमच्या घरान आहा, घोडे कोणशाक दवरलेली आहा, काडून मदें दवरात. आतां
युकरिस्ट एंड होली रोजरी. आनी आमची बोपाट सायबीण जिणें देवाच्या एकल्याच पुताक जल्म दिलो, ताका आपल्या कुसव्यान सांबाळलो आनीक ह्या संवसारान दिलो, आमकां दिलो. आमचे सोडवणे पासत एक प्रवादी कसो देवान सांगलोलें, प्रवाद्या वरवीं हांव उलयतलों, ताचें आयकात जाल्यार हो प्रवादी, हो देवाचो पूत आमकां आंकवार मारीन आपल्या कुसव्यांतल्यान दिलो जाल्यार तुमी तुमचीं भुरगीं आयज ह्या संवसाराक दितात, इगोर्जेक दितात, पवित्र सभेक दितात, तेन्ना तांचे वरवीं जायत्या जाणांक तारण मेळूं, तांच्या गुणां वरवीं जायत्या जाणांक बरेंशें दिसूं आनी तांच्या पवित्र जिविता वरवीं होली लायफ, द होली लायफ दॅट यू आर गोईंग टू हेल्प देम टू लीव, ह्या पवित्र जिविता वरवीं जायत्या जाणांचीं काळजां मनां बदलूं. जशें आयज आमी काय बरे भशेन गायला हो जबाब, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. तांच्या उतरां वरवीं, तांच्या पवित्र जिविता वरवीं तुमचें जिवीत पयले सुवातेर उक्तें जावं. निबोर काळजां केल्लीं आहा थोड्यांनी जाल्यार ती मोव जावं दी. आनी तेच भाशेन दुसरीं जीं कोण तांचें जिवीत पळयतात तांचीं काळजां मोव जावं दी. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. तर सायबीण मांय बराबर ह्या आमच्या भुरग्यांक आतां पयलो कुमन्यांव फावो जावपाक वेता तेन्ना तांचेर, तांच्या गोराब्यांचेर आनी आयज आमी सगळीं हिंगासर हाजीर जाल्या आनी हे परबेक आमी भाग घेता आसतना आमचेर सगल्यांचेर हो आशिर्वाद मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो बावतिजमाच्यो भासावण्यो आमी जे सत मानता आमी आतां ह्या भुरग्यां बरोबर म्हणटल्यो. हे आमकां एक खेरीत भावार्थाची एक कोरणी आनी एक उच्चारणी जावं दी. आमचीं भुरगीं वात पेटयतलीं आनी वाती घेवन, पेटलेल्यो वाती घेवन हो भावार्थ उच्चारतलीं. आमी सगळीं त्या भुरग्यांच्या नांवान आनी भुरग्यां बरोबर हो भावार्थ उच्चारूंक तयार जावया. भुरग्यांनी मातशें चोत्राय दवरची. जे भाशेन तुमकां शिकयल्लें आसा, तुमी प्रॅक्टीस केल्या बरे भाशेन वात दवरपाक. होल्ड द कॅन्डल प्रॉपरली, टेक केअर ऑफ इच अदर. ओके, बरे भाशेन उबी रावा सगळीं भुरगीं तुमची वात घेवन. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणेची चाल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानान आमकां निकी पिल्ली. त्या पासत आयज आमच्या पवित्र स्नानाच्या सुमयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाट करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो भासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. तर सगल्या काळजान उच्चारून सांगात.
देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशीं जिवचे खातीर तुमी पातकाक पाठ करतात? होय, हांव पाठ करतां. भुरग्यांचो जबाब व्हडल्यान जावं दी. पातकाची गुलामां तुमी जायना जावच्या खोटेपणाच्या फुसलावण्यांक तुमी पाठ करतात? होय, हांव पाठ करतां. सैतानाक पातकाच्या बापायक तुमी पाठ करतात? होय, हांव पाठ करतां. सर पदवीदार देवा बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सोत मानतात? होय, हांव सोत मानतां. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मरितावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सोत मानतात? होय, हांव सोत मानतां. बापा आनी पुता तावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सोत मानतात? होय, हांव सोत मानतां. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात? होय, हांव सोत मानतां. हो आमचो भावार्थ आनी हो भावार्थ आमकां उचारूंक अभिमान भोगता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. वात्यो पालू याद जाता? ब्लो ऑफ युअर कॅन्डल्स. वाती सकयल दवरात सगळीं भुरगीं. भुरग्यांनो, आतां तुमी जेजूक घेवपाची तयारी केल्या. देवाचो आदार आतां मागुया. थोडीशी आमची मागणी आमच्या सगळ्यांच्या नांवान थोडीं भुरगीं देवा मुखार दवरतलीं. बरे भाशेन आमचे हात जोडून ह्या भावार्थ्यांच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सगळीं भुरगीं हात जोडात तुमचे. ही मागणी आतां तुमची भुरगीं तुमचे बराबरची तुमच्या नांवान करतात. हात जोडात आनी तुमची मागणी करात. आमच्या दोनूय फुडारांनी जेजूच्या मोगान भरून आपले परचेक तो सोपून मोग वाटल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या देशाच्या फुडारांनी जेजू भाशेन निस्वार्थीपणा प्रजेची सेवा करूं आनी दुबळ्यांच्या ओक राखून वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे. मारयेचे नदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. आमचे फिरगोजेंत वावुरतेल्या पादवीगार पादकूर आनी संदेशकारांनी जेजूची वळख आनी मोग हुर्बेन वांटूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. मारयेचे नदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. मारयेचे नदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. आयज आमी पयलेच फावट आमच्या काळजांत जेजू घेता. मिसाची भेट आमच्या जिविताच्या मास करून जेजूच्या मोगान जाणवायेन पिरायेन आनी कृपेन वाडूंक तशेंच आमच्या गरब्यान
शाळेन आनी हेर जाग्यार आमच्या मोगाच्या दूद जावन वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मारीचे नोंदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. मारीचे नोंदर मारून आमचे मागणे आयकून घे. भुरग्यांनो, ह्या वेळार हात जोडात तुमचे दोळे धांपात आनी तुमकां कितें जाय तें मागात. What you want, you ask God. Join your hands and pray. Shut your eyes. Whatever you want, ask from Him. तुमकां कितें जाय तें मागात. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, आतांच तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक मारयेची देख घेवन आमी जेजूची खरी नीज पाटलावदारां जावंक आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. School bag. Knowledge for service is love. As students, we offer our studies to you. Father, help us to recognize your will for us and to give our best to our studies so that we may use the knowledge to love and serve your people. सेवा खातीर गिन्यान जावन आसा मोग. आमी शिकपी भुरगीं आमचें शिकोवप तुका भेटयता बापा. तुजी खुशी वळखून आनी आमच्या शिकपान ध्यान घालून वाडून ह्याच गिन्यान दुसऱ्याचे सेवा पासत वापरून आमकां शिकय. Bread and wine. Lord Jesus, you gave your life for us and you gave your body and blood every day to nourish us. Accept this bread and wine, and as you transform it, may it transform us into angels of love. उंडो आनी सोरो. मोगाळा जेजू, तुवें आमचे पासत तुजें जिवीत संबोरपिलें आनी आतां तूं आमकां तुजे कुडी आनी रोगता पोसताय. हो उंडो आनी सोरो मानून घे आनी ताचे बडोळणेन आमकां तुजे मोगाचें दूद कर. बेटोने वेलार गीत गाऊया. C38 पेज नंबर 44. सर्वेस्परासीच्या रचनार आमी तुका दिन वाचता. अशा उदारपणान तुवें आमकां दिलय तोंड तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो आसा. पाएंगे तुझ्या उदारपणान जो आमकां दिलाय तो दाताचो सरो तुका भेटयता. दाखवाल्यान दिला आमकां आत्मीक पिवाण.
म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मनेक आमच्या नाटके पोलीस सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, आमी तुका भेटयता ती आमची देणी मानून घे आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमची काळजां भर. ह्या उजवाडान तुजीच देणी ओतरेकून सोदूंक आनी ती आमचे मायेचे देखी प्रमाणे जतनायेन सांबाळूंक कोनवाळायेन आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बोपाट सायबिणीक निती आंकवार मारेक आमी आज नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, पवित्र, पवित्र, पवित्र. दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पोंदा तुज्या बरोबर. उत्सर्गी भुरग्यांनो, हो खेरीत वेळ आतां हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. सगळें तुमच्या हातान जें आसा तें तुमच्या बाकाचेर दवरात. कीप इट ऑन युअर बेंचीस, युअर एनवलप्स, युअर कॅन्डल्स, एवरीथींग ऑन द बेंचीस, नथींग इन युअर हँड. आनी आख्खें तुमचें एटेन्शन आतां ह्या वेळार ह्या आल्ताराचेर आसूं दी. लिसन टू द वर्ड्स. बरे भाशेन आतां हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. इट इज being transformed into real body and blood of Christ, which you will receive. Join your hands. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत.
पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घोट पर घोटुया. आनी एकाशींतले पियेता. इतले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण पर घोटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. आज पयलो कुम्यांव घेतात तांची जायती शेपाय शेमाय जी मरून गेल्यान तांचो आमी उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. मागुया आमचे पासत, आमच्या कुटुंबा पासत आमकां मागूंक लायलां तांचो आमी उगडास करुया. जायतीं आमची हेर भुरगीं आसात तीं जेजू कोंत्रेकता तांकां मेळूं म्हणून किरीत भाशेन तांचोय आमी उगडास करुया. आंकवार मरे देवाचे माये सांगती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Jesus is my best friend and Eucharist is my highway to heaven. आता सगळ्यांक आमकां highway to heaven मेळटा and the best way to pray, my dear children, is by joining your hands. बरे भशेन तुमचे हात जोडात, बरे भशेन उबी रावात आनी जेजून आमकां आपलो बाप आमचो बाप करून दिला. देखून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमचे हात जोडून सगळीं व्हडल्यान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी शिवूंक वेता ती आमचेर झुट्टी आनी कास्त हाडिना आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्याक तुमचे भितर येवचें म्हाका खबर पूण तुजे चित्राक म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
गायन घेऊया D25 पेज नंबर 61 D25. Moje darotu
आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी दिनवासुया. त्या भुरग्यां बसत ह्या वेळार भाव भयण्यांनो ओगीच रावन मागात. प्रार्थुया. बसुया सगळीं. आमची भुरगीं आतां देवाक दिनवासून आपल्या दिनवासणेचें मागणें आनी दिनवासणेचें गीत उबारतलीं. तांचे बराबर आमी सगळीं देवाक दिनवासुया, आर्गां दिवया. मोगाला जेजू आयज पयलेच पावट तूं आमच्या काळजांत आयल्याय म्हूण आमी चड खुशाल. ह्या खातीर आमी तुका दिनवासतांव. मोगाला जेजू तूं आमचो मोग करता आनी जायत्या दानी तुवें आमकां बोदताय देखून आमी तुका आगां दिता. मोगाला जेजू कुमसारा वरवीं तुवें आमची पागता बक्षली आनी नवें जिवीत आमकां फावो केलें. त्या पासवर तुका आर्गां दिता. मोगाला जेजू ह्या व्हडा दिसा आमकां तयार करूंक आमच्या याज्ञिकान संदेशकारांनी आनी आवय बापायन जायतो भार घेतला. तांच्या देण्या खातीर आमी तुका वाखाणटाव. मोगाला जेजू आयच्या दिसाक आमचे कुशालकायेंत वांटो घेतल्यार आमच्या गांवच्या भाव भयणां पासत तुका वाखाणटा.
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, बाग्योंत आंकवार मरे खातीर तुका दिनवासून संतोषान आमी हो संस्कार घेतला. ताचे वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान तुवें आमकां मोयपासान पोसल्याय. ह्या पोसोणान ताच्या देवीक जिवितान दिसान दीस ओदीक वाडोन सासणाक ताच्या एकवटान आमी आसोशें कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगळीं बसूया. On this joyful day, I would like to thank God for this life, for the gift of these children, for His love that He made manifest in the perfection of the Holy Eucharist. I would like to thank our priests, Father Bolmax and Father Peter, for their constant support, for celebrating the sacraments for us, and for the guidance they always give us. तुमकां देव बरें करूं आनी देवान तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं. I would like to thank our Cardinal, Archbishop Philip Neri Ferrao, for interacting with and blessing our children, our 22 children. Soglyang session dilyang amcha dinwas, Zamila Pacheco, Darren Pinto, Cynthia Fernandez, Father Peter Brito, and Father Bolmax Pereira for teaching us so many things about our faith. Soglia Dev Sundeshkarank Sod Dinwas Tumka, for all the work you have put in to prepare the children and the liturgy for today. Gowli Povit Sobek, our PPC, Soglia Adara Khatir, हांव तुमकां दिनवासता. भुरग्यांची आवय बापाय खातीर, I thank you, parents of the children, for being so cooperative, understanding, and willing to serve, for helping out in the various things that were required to organize today's liturgy, the decoration, and the snacks. Our Gayan Mandal, our choir, for your beautiful singing, for enriching this service. I appreciate all the time you put in for practice, especially appreciating Neola, Samir, and Sarah, and all you children. Thank you, David, for the photography. Thank you, Gavin, for the live streaming. Thank you, Charles, for the decoration. Thank you, altar servers, for being always ready to serve. Thank you, Joy Fernandez and Stephanie and the team for all the crowns and veils. Thanks to our well-wishers for the brooches that they have given. Most importantly, thank you, Francis, Uncle, who has been so patient with all the things that I have asked of him, who has helped us and opened the door for us even in spite of us disturbing him while he was sleeping, and who has helped us in so many ways. Borea deknara खातीर हांव तुका दिनवासता, for all your prayers, support in the form of monetary help and service. Thank you to our confrar, Bompard Saibinichi confrar, for organizing the band and for helping in the preparation of the liturgy. Soglyang tumka Dev bare kuru. May we as a parish grow more in love with Jesus in the Blessed Sacrament every day. May our children and us grow to be saints. May we strive in all that we do to be to others who Jesus has been to us. Making Jesus the center of our lives, may our light shine in the world. सगळ्या भुरग्यांक आयज कुमन्यांव घेयलो तुमी फायनली. आर यू हॅपी नाव? कॉंग्रेच्युलेशन्स. तुमकां परबीं आमच्या पातकुराच्या नांवान फादर पिटर सगळो वगत तो तुमच्या फाटल्यान आहा, बाराबर आहा, एज अ एनिमेटर ऑफ द कॅटिकॅटिकल एसोसिएशन. ताच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तशेंच आमच्या सिस्टरी आयज आमचे बाराबर येयल्यात.
खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमच्यो सिस्टरी तुमचे पासत सद्दां मागताली देव प्रेईंग फॉर यू आनी आयज ती तुमच्या हे समोरमणीन हाजीर जाल्या तांकांय आमचे दिनवास आनी सगळीं आयज आमची फिरगोजकारां ह्या दिसांनी सद्दां मिसाचे भेटेन तुमचे पासत मागतालीं ह्या आमच्या सगळ्या फिरगोजकारांक आमचे दिनवास आनी शाबासकी. आयज आमची बोंपाट सायबिणीची परब हे परबेच समयार आमच्या कॉन्फ्ररीच्या वांगड्यांक आनी तांच्या नांवान सगल्यांक तुमकां आयज फेस्ताचे परबेक हाजीर जाल्ल्यान नव्यानाच्या दिसांनी भाग घेतला. तशेंच आपल्या घरा लागीं आसात सायबीण मांयचे मजतीन जायत्यो वस्तू मागल्यात. तुमकां सगल्यांक फेस्ताची परबी दिता. हॅपी फिस्ट. आयज फेस्ताच्या निमतान आमी पुरसांव काडचें ना पूण भितरूच रावन आयज आमी ह्या भुरग्यां बराबर खेरीत आशिर्वाद घेतल्या. आमचे खेरीत शाबासकी आमच्या संदेशकारांक एना आनी तेची टीम आनी ताचे बरोबर आमची पेरंट्स टीम सगल्यांची नांवां काडना पूण ह्या दिसांनी जायतें कॉर्डिनेशन करपाक तुमकां जायतो सोयेक मेळ्ळा आनी तुमी तो सोयेक बरे भाशेन घेतला. जायत्यो वस्तू चेंज करपाक पडले तुमकां मदें यू आर ओपन टू इट. सो तुमकां सगल्यांक द पेरंट्स टीम एंड द कॅटिकिस्ट टीम तुमकां आमची शाबासकी. बरे भाशेन मांडावळ करून आयज ह्या आमच्या भुरग्यांचो पयलो कुमन्यांव बरे भाशेन जावंक तुमी सगळी मेहनत घेतली देखून. तशेंच आमच्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक बोंपाट सायबिणीची कॉन्फ्रार हेनान म्हणलां आपल्या उतरांनी जाल्यार तीं उतरां हांव म्हजींय करता. सगल्यांक आमचे दिनवास बरे भाशेन ही परब करूंक तुमी भार घेतलो देखून. एक खेरीत नांव आयज हांव घेवपाक सोदतां. तो आमचो फिरगोजकार न्हू. तेचें नांव जॉय फेर्नांडीस. हेनान आपल्या उतरान म्हणलां. जॉय फेर्नांडीस म्हणटा तो एक शेतकामती आनी शेतकामती कसो आमचें शेत तो कसपाक आयलोलो ताची खबर तुमी जाणात. जेन्ना तो माडाचेर चडलोलो माडाचेर तावन वयर तावन खाला पडून ताचो स्पायन इंजर्ड जाला. आयज तेजे लागीं उठपाक जायना भोंवपाक जायना शेतान काम करूंक जायना माडारूय चडूंक जायना आपल्या बेडीचेर आसा. आनी आयज खेरीत भाशेन हो आपलो कोश्ट काडटा आसतना ल्हानसो ताचो वावर आमच्या भुरग्यांनी जें आयज खोपेलां घातल्यान जीं फुलां तुमकां दिसती पडटा तेणें आपल्या त्या बेडाचेरूच रावन केल्यान आनी आमच्या भुरग्यां पासत धाडल्यान देखून खेरीत आमचे दिनवास ताका आनी तो बेगीनूच बरो जावंक. भुरगो तो तरणाटो आनी तरणाटो कसो एक आपलें जिवीत एके भाशेन काबार जाल्ल्या भाशेन वावर करपी जाल्यार ताका बेगीनूच देवान पेकोवणीचो हात लावंक हे सगल्या भुरग्यांनी ताच्या आवय बापायन आनी आमी सगल्यांनी मागचें ताका पेकोवणीचो हात लावंक. आनीक हे ताचें कोश्ट तो भोगता आसतना आनीक ज्या मेरेन देवाक जाय तो उबो रावलोलो त्या मेरेन सदांच हेच भाशेन पॉझिटीव रावन ल्हान ल्हान बारीक बारीक वस्तूंनी आपली खुशालकाय ताणें सांबाळूंक ताचेय पासत आमी मागुया आनी ताका आमचे खेरीत दिनवास. कित्याक ही एक बरी करणी ताणें आमच्या भुरग्यां पासत केली देखून. तशेंच हेर सगल्यांक आयची समोरमणी बरे भाशेन जावंक आदार केलो मुखार चल्ली तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. आनी आतां निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमची भुरगीं केक कातरपाक भितर वेतलीं फोटोय काडटलीं हांगासर. ही सगळी मांडावळ बरे भाशेन सांबाळची आनीक भुरग्यांक वीश करपाक सोदतात तांणी तांचें सगळें जाल्या उपरांत मागीर वीश करूं येता. आनीक आयज तांच्या घरा लागींनूय वचून तुमी ही सगळी दुसरी समोरमणी आहा सेकेंड भाग ह्या कार्यक्रमाचो दुसरो भाग जातलो तातूंतूय खुशालकायेन वांटो घेवचो. आनी आमच्या भुरग्यांनी आयकात आतां लास्ट वर्ड फॉर यू. आयज तुमी कुमन्यांव घेतला जेजूक तुमी काळजान घेतला. यू हॅव रिसिव्ड जिजस इन युअर हार्ट. सो काल्लू आकुटीस हो आमच्या मुखार आसूं दी. ल्हान भुरगो कसो भाग्योन जाला तो तुमकां सगल्यांक भाग्योन जावपाक चान्स आहा. आवय बापायचें आयकात. जेजूक आयज घेतला तो टेस्ट तुमच्या जिविताचेर तुमच्या जिबेचेर जो आयज टेस्ट येयला जेजूक घेवन हो टेस्ट सदांच आसूं सदांच उगडास धरात. आनी ऑलवेज बी लायक जीजस. प्रे टू मदर मॅरी. प्रे वीथ मदर मॅरी सो दॅट यू बिकम लायक हर सन जीजस. आतां निमणो आशिर्वाद घेवंक आमी उबी रावता. मीस काबार जाल्या उपरांत आयज आमची सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट डे पॉल आयज आपल्या हातान एक धाकटीशी ट्रे घेवन उबी आसतली. तुमचें उदारपण तांकां दिसूं दी. होय बीन आदार करीत भाशेन जीं कोण लेस फॉर्च्युनेट आसात तांचे पासत जाल्यार तुमची देणगी तुमी तांच्या ह्या ट्रेयान घालची.
सगळीं उबी रावया. अखेरीत आशिर्वाद आयज आमी घेता ह्या भुरग्यां बरोबर, ह्या भुरग्यांक तशेंच ह्या भुरग्यांच्या नांवान आमकां हे सगल्यांक अखेरीत आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. सगळीं तुमची मागणी, तुमकां जें कितें जाय तें मागात देवा लागीं. पवित्र आत्म्याचे परबे दिसाचो आशिर्वाद ह्या भुरग्यांचेर आनी आमचेर सगल्यांचेर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. देव बाप उजवाडाचो दातार, ताणें जेजूच्या शिसांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरलीं. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. शिसांचेर जिबां रुपान दिसती पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतलें सर्व वायट भस्मून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. एकूच भावार तुचारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवशान अतरेकतात ताका रूप रूप बगूंक तुमी पावूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. गायन घेवया T21 पेज नंबर 213. T21. Yeah.